बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावीन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भवन भयणू, आयचो सेवाधर्म आमकां उलो करता देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक. जायते पावटी आमकां देवाचो मोग करूंक एकदम सोंपें लागता, पूण आमच्या भावा भयणाचो पेल्याचो मोग करूंक आमकां आगोड लागता. आनी जायते पावटी आमी चुकल्या आमच्या पेल्या सोबे मोग दाखोवपाक, दया दाखोवपाक. असल्या पातकांची आमी दूख धरून जेजू लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां भावपणेंदू म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पसत बगेवन सदांच कुंवार मोरये सगळ्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भावपणेंदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक मुत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्पविदार देवा पाक, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता, तुज्या तोर वैवा पासत आमी तुका वाकणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा, देवाचे शेणये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उज्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवापाची मोहिमेक जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. आमची किरीत भाशेन एवढार कास्की मागणी देवा मुखार आमी घालुया. देवाक आमी आर्गां दिवया. जायत्या तेंपान हे मीस ताणें आमकां फावो केले आनी आमकां सदांच राख आनी सांबाळ म्हूण ही मिसाची बेटीन आमचे मागणें जावंक दी. तेच बरोबर आमी मागुया मायरन आपलो वाडदीस समरमता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक ह्या वेळार आमचें मागणें जावंक दी. प्रार्थुया. सर्पविदार आनी सासणाचे देवा, आमचो बावार्द बरवंसो आनी मोग चडोय आनी तुवें बसायलाय ते जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. ही आमी मागता आमच्या सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोरान मोजेसाक सांगलें, इस्रायलाच्या पुता दुवांक अशें सांगात, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं न्हये वो ताचेर जुलूम चलोवं न्हये. कित्याक इजिप्ताच्या देसान तुमी पोरकीं आसल्यात, विधवेक आनी अनाथाक पिडापीड दिवं नाकात.
तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव तांचें आयकोल्या बगर रावचो ना. म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारींनी मारतलों. तुमच्यो बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथां जातलीं. म्हजे पोरजेंतल्या एकल्याक तुमचे मदें एका गोरिबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार ताचे लागीं कोलंतारे भाशेन मागूं नाका. ताचे कडचो व्याज घेवं नाका. खात्री दिवन दुसऱ्याचें आवरण घेतलें जाल्यार दीस पडच्या आदीं तें परतून दी, कित्याक ताचे कोडें पांगरूंक आनी कांयच ना. आणे तो आपली कूड धांपता, नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो. तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलों, कित्याक हांव चड दोयाळ. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सोरेस्परा, तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करता. सगळीं म्हणुया. सोरेस्परा, तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करता. सोरेस्परा, हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोळ. सोरेस्पोर म्हजें खोडप, म्हजें कोड. म्हजो सोवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सोरेस्परा, तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करता. तो म्हजें खोडप, हांव ताका शरणा येता. तो म्हजो दाल, म्हजो बोलिश्ट आदार. म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सोरेस्पोराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानांच्या हातांतलो तो म्हाका निवाता. जबाब. सोरेस्पोरा, तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करता. सोरेस्पोर म्हजें खोडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सुरवंडार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिलां. आपणे विचून काडलेल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे संस्थेक सदां सर्वदा. जबाब. सर्वेस्परा, तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करता. दुसरें वाचप. भाग्यांत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, आमच्या शिव वर्तमानान फकत उतरांनी न्हय, बगोर बोळान, पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन आनी एकदम गोट निराधारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणत. तुमचे पालयेन आमची सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सदांच कोश्टा दोगदां मदें पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मसेदोनांत आनी आकायेंत सगल्या बावरत्यांक तुमी एक नमुनो जालीं. ओय, तुमचे कडसून सोम्याचें उतर गाजत गेलें आनी न्हूच मासेदोनियांत आनी आकायेंत, कित्याक तुमी देवाचेर बावर दवरलो म्हूण सगळे कडेन अशे भाशेन गमून आयले की आमी उलोवची गरज ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवांक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यान ते विशयेन तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गांतावन येवचो आसा त्या जेजूची, ताच्या पुताची तुमी वाट पळयत आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक आमी गीत गावया. बिठेन आमी 5वो श्लोक गायतले हांव. बिठेन. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Ukotonia Afrikansa. Chikasa kum tu shabuta chi
सर्वेस्पूर तुमची सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मान तुका समसमिया सादुकीक जेजून ओग्गे केले म्हूण आयकून फारिजियो एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंडोळाक घालून तांचे भितरल्या एकल्यान विचारले गुरुजी सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो जेजून परतीपाड केलो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या ओतम्यान सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो हो सगळ्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो पूण दुसरो आसा हाचे सारको तो ओ तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्याची शिकोवन दवरलेली आसा जेजू क्रिस्ताची शिवर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या पवन आनी भयणीनो एका दिसाक मादर त्रिसा प्लेनान प्रवेश करताली आनी जेन्ना ती प्लेनान प्रवेश करताली तेन्ना तिचे सायडीक एकलो ग्रेस्त मनीस बसोन आसलेलो आनी हो ग्रेस्त मनीस मोगाशटानू मादर त्रिजाक पळोवन खुशाल जालो आपणाचे सायडीक मादर त्रिजा बसल्या म्हूण आनी असल्या वेळार ह्या ग्रेस्त मनशान आपलो एक खासगी प्रश्न वा आपलो खासगी प्रॉब्लम मादर त्रिजाक सांगलो हो ग्रेस्त मनीस मादर त्रिजाक अशें म्हणूंक लागलो पळय म्हजे लागीं जायती ग्रेस्काय आसा म्हजे लागीं सगळें आसा पूण एकूच म्हजे लागीं उणें आसा आनी तें म्हटल्यार म्हज्या जिवितान खुशालकाय ना ह्या संवसारांत हांव जियेतना एक खुशाल मनीस कसो हांव जियेना आनी मादर त्रिजान म्हाका दिसता ह्या मनशाक असो जबाब दिलो येस येस आय नो देर इज नो जॉय इन युअर लायफ हांव जाणा तुज्या जिवितान खुशालकाय ना आनी तेन्ना हो मनीस म्हणूंक लागलो मादर त्रिजा हेंच हांवें तुका सांगलां म्हज्या जिवितान खुशालकाय ना ह्या संवसारांत हांव खुशाल जिवीत जियेना आनी मादर त्रिजा पोत्ती ताका अशी म्हणूंक लागली येस आय नो देर इज नो जॉय इन युअर लायफ आनी तेन्ना मादर त्रिजाक हो मनीस अशें म्हणूंक लागलो देर इज नो जॉय इन युअर लायफ हाचो अर्थ कितें आनी तेन्ना म्हाका दिसता मादर त्रिजान जॉय खुशालकाय ह्या उतराचो ह्या मनशाक अर्थ सांगलो मादर त्रिजा त्या मनशाक अशें म्हणूंक लागलें जॉय हें उतर ताचें पयलें अक्षर जे आसा तें जावन आसा जिजस जेजू जेजू तुज्या जिवितान आसूंक जाय जे फॉर जिजस ओ म्हणजे आदर्स दुसरी मनशां तुज्या जिवितान तांकां जागो आसूंक जाय आनी वाय म्हटल्यार यू तुकाच तुज्या जिवितान तुवें जागो दिवंक जाय आनी जेन्ना तूं देवाक जागो दिताय जेजूक जागो दिताय आनी दुसऱ्यांक तूं जागो दिताय तेन्ना ह्या संवसारांत तूं खुशालकाय अनुभवूंक पावताय आनी हे भाशेन म्हाका दिसता ह्या मनशाक मादर त्रिजान कोरी खुशालकाय कोरो जॉय म्हणटा कितें तें हाचो अर्थ म्हाका दिसता मादर त्रिजान ह्या मनशाक सांगलो दुसऱ्या उतरांनी मादर त्रिजान ताका सांगलें जेजूचो देवाचो आनी दुसऱ्याचो पेल्याचो तुवें मोग करचो आनी तूं तुज्या जिवितान खुशाल आसतलो मोगाच्या भयण भयणो हितून जायते मोगा दिसता सोत आसा
जरी तर ह्या समाजान आमी नदर मारीत जाल्यार ह्या समाजान म्हाका दिसता न्हू आमी मनीस पडयता जायते फावटी ह्या मनशांक जायते प्रश्न आसात ओज्याचो भार तांच्या माथ्यार आसा गरीबसाण तांच्या जिवितान आसा घडये सांजेक तांकां जेवण ना पूण जायते फावटी असले मनीस म्हाका दिसता आपल्या जिवितान एक कुशाल जिवीत जियेता कुशाल ते आसात आनी असल्या मनशांचेर म्हाका दिसता न्हू जाणार अभ्यास करूंक लागले ह्या मनशां लागीं कांयच ना तरी आसतना हे मनीस कुशाल कित्याक तांचेर अभ्यास करूंक लागले आनी अभ्यास केल्या उपरांत म्हाका दिसता न्हू दोन वस्तू म्हाका दिसता न्हू ह्या जाणार मनशांक कोडीत जाल्यो पयलें म्हटल्यार म्हाका दिसता न्हू ह्या मनशाच्या जिवितान कांयच ना खरें पूण तांच्या जिवितान पयले सुवातेर म्हाका दिसता न्हू देवाक जागो आसा देवाक एके भाशेन देवाचेर बावाळ धरून ते जियेतात देवाचो मोग ते करतात हें जावन आसा पयली वस्त ह्या जाणार मनशांनी ह्या मनशा सगळें पडयलें आनी दुसरी वस्त तांणी पडयली ती म्हणल्यार म्हाका दिसता न्हू तांकां दुसऱ्याय सवे म्हाका दिसता न्हू हुस्को आसा दुसऱ्यांचें तांकां पडलेलें आसा जरूय तांकां गरीबसाण आसा आपले प्रश्न आसा पूण दुसऱ्या मनशांचें ताका पडलेलें आसा आनी हेंच म्हाका दिसता न्हू आयच्या शिव वर्तमानान जेजू आमकां सांगता फारिझीव जेजू फुडें आयले आनी जेजूक म्हणूंक लागले सगळ्यांहून व्हडलो कायदो खंयचो आनी तेन्ना जेजू तांकां सांगता तुज्या देवाचो मोग कर सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान सगळ्या तुज्या ओतम्यान देवाचो मोग कर आनी देवाचो करताय तेच भाशेन तुज्या पेल्याचो मोग कर हो जावन आसा पयलो आनी वयलो कायदो आनी हें तर करीत जाल्यार ह्या संवसारान म्हाका दिसता न्हू आमच्यान कुशाल जिवीत जिवंक जाता मागीर जेकोब म्हाका दिसता न्हू अशें म्हणटालो आमचो भावार्थ मेलोलो जाता जेन्ना फकत आमी मागणेंच करता पूण दुसरे वाटेन दुसऱ्याची आमी बरें चिंतिना दुसऱ्याक आमी बरें कोन्ना तेन्ना आमचो भावार्थ मेलोलो आसता आनी खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता न्हू खरें म्हटल्यार दुसऱ्याचो मोग करूंक देवाचो मोग करूंक जायते फावटी आमकां सोंपें जाता पूण दुसऱ्याचो मोग करूंक आमकां जायते फावटी आगोड जाता जायते फावटी म्हाका दिसता न्हू मिसान वांटो घेवंक घोडये तिर्स करूंक आमची खासगी मागणी करूंक आमकां जायते फावटी सोंपें जाता पूण आमच्या दुसऱ्या मनशाक भोगसणें दिवंक आमकां आगोड लागता दुसऱ्या मनशा सवे म्हज्या दुस्मानांक मागणें करूंक ताचे पासत म्हाका आगोड लागता म्हणटकूच म्हाका दिसता न्हू आयज जेजू आमकां देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमकां उलो करता आनी तेन्नाच म्हाका दिसता न्हू ह्या संवसारांत आमचें जिवीत ओडता बरीच जातलें आमी एक कुशाल जिवीत जिवंक पावतले हांव म्हणटकूच हेंच आमी करुया आनी हेंच करूंक तेच देवाचो आदार ताचेंच बोड आमी मागुया सगळीं आमी उबी रावया सत मानता देवाक सर्वपदवेदार बापाक स्वर्गार आनी तुमच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो आंकवार मारिताय जल्मलो पोंच पिलादेकात आनी कूस सोंसलें ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे साक मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर्वपदवीदार देवाच्या उज्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें जें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन थोडी मागणी आमी आतां बापा मुखार घालुया आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी मोटवाशांनी बापाच्या मोगान भरून जियोंक आनी होच अणभवलेलो मोग तांणी आपल्या जिविताच्या बरे देखींतल्यान आपले पोरजेक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया देवा
आमचें राजकारण चलयतल्यांनी आपली पयली वयली जबाबदारी जावन आसा पेल्याचो मोग आनी तेची सेवा करप म्हूण तांणी वळखून घेवंक आनी देवान दिल्लो हो वावर उदार मनान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. आयज जायतीं आमची तरणाटीं मोगाक आशेतात आनी जायते फावट खऱ्या मोगाचो समज ना जावन वायट रस्त्यार पावतात. आमच्या तरणाट्यांनी आपलें जिवीत देवाच्या उतरार बांदून हाडूंक आनी तो दाखयता त्या मोगान आनी जिविताची पावलां मारूंक तांकां येदुचो उजवाड मागुया. आयज जायतीं आमची तरणाटीं मोगाक आशेतात. खऱ्या मोगाचो समज आमच्या तरणाट्यांनी देवाच्या उतरार बांदून आनी तो दाखयता त्या मोगाची वळख आमच्या कुटुंबान गांवन सुरू जाता. आयज जायते आमचे कुटुंब देवाच्या मोगा कडसून पयस गेल्यात. पेल्याचो मोग करूंक पयशे गिरेस्तकाय आमकां आडकोळ जाल्या आनी हे तरेन खरो मोग आयज कुटुंबांत ना जाला. आमचे कुटुंब आमी देवान शिकयल्ले अखंड मोगाची बुन्याद बांदून हाडूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. देवाच्या मोगा कडसून पयस गेले पेल्याचो मोग करून आमी देवान शिकयल्ले तरणाटी वेगवेगळ्या प्रश्नांक फुडो करतात. बापाचो ह्या वेळार तांणी आशा सोडिना जावं पूण देव तांचो जायतो मोग करता आनी सदांच तांच्या सांगाता आसा हें सोद तांणी वळखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मुगडा पाकरीत भशेन थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी आमकां फावो करून आमी मागता. आमी ह्या संवसारांत जियेताना देवाच्या आनी पेल्याची मोगाची मनशां जावंक तूंच आमकां तुजी कुरपेन बोर क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. गायन करूया C23 पेज नंबर 38 C23. भाऊ विनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर्पविदार देवापाक मानतात असलें सामण मागात. हे तुमच्या हाताचें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पयसुच्या देवाक सुरेस्पर मानून घेवं. मोहिमेवन देवा आमचे बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्परांत बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा सूर काड आनी सूर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रोचलाय. वेळ काड सगळें तुवेंच थारायलाय.
पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रुचलोय आनी आख्खे विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालूय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जानवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाकाणूंक तुज्या रोसणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दोलबार तुका मान भोवमान दिता ताचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा कृष्ण पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस कियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परून जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासरो ती आपल्या शिसांक दिलें आनी म्हटलें तुमी समेस कियात आनी आदलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bawarata sogut porkotuya Jesus melo, Jesus জীবন সালা, Jesus noviane tola. Jesus melo, Jesus জীবন সালা, Jesus noviane tola. बाबाच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती प्रगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडो रगो शोतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय करून म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा फिलिप नेरे आमचे गवडी बाप्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान पडोय पुनर्जीवनपणाचो बरो असो तुरी मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां चेष्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जळीत मुखार मोडे पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बगेन धरून दुतांनी सूर कडेन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटवादी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदविदार बापा सर्वंतर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक Amen. आमच्या सुरुंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणेर पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान स्वस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे अनेक आमी बरो आशिल्लो ऐकता तर जोदार काकलो तेन सर पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतली वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ
जो जियेतारा जोडतलोयता शासनाच्या शासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळ्यास एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिंडे संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेंडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेड जोडांक आपोल्यान दिसता आमी सगळीं सुभागी. सुमया तेमचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण जिवतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गायन करतले हांव D47 पेज नंबर 75. आमच्या कुमियांची मांदावडी पर्यंत जातली. आमी कुमियां सुद्दां निमाणो घेतले आनी आमी लायनीन हांगासर येतले. आमचो मास्क घालूनच आमी कुमियां घेतले. सायडीक वेतले मास्क काडटले आनी आमी जेजूक शेवतले. उपरांत आमी ह्या दारांतल्यान भायर वेतले. तेच भाशेन थोड्यो कोडोवण्यो आयच्या मिसाची मांदावड आनी सफाई केल्या. आशवें सोमो 5 आनी 6 तांकां आमची दिनवासनी. येता त्या आयताराक सांतां भोगतांचो दीस. मिसाची तयारी करूंक जुनोस जोमो पयलो, दुसरो आनी तिसरो. 2 नोव्हेंबराच्या सगळ्या मेल्ल्यांचो दीस. पयले मीस आमचे शिमित्रीन आसतलें आनी दुसरें मीस आमचें इगोर्जेन जातलें 8:30 वरांचेर. तशेंच एक मीस सदचें बाटलें शिमित्रीन जातलें 7:30 वरांचेर. मिसाची तयारी आनी मांदावड करूंक पयले मीस शिमित्रीन जुनो सोमो 4 आनी 6. दुसरे मीस इगोर्जेन जुनो सोमो 5 आनी मदलो माज सोमो 1. तेच बरोबर आमची रुजाई सायबीणीची आमी नोवेना सुरू करतले. सवेर तान आनी आमचें नोवेन सुरू जातलें 5:30 तिर्स आनी उपरांत आमचें मीस जातलें आनी तें आमी समुदायांनी घातलेलें आसा. त्या प्रमाणे तुमी ह्या नोवेनांनी वांटो घेवचो. आतां आमी जेजूक शेवतले. सगळे आमी उबी रावया. निमाणो आशिर्वाद घेवं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सर्पविदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वतुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमी गीत गावया D47 पेज नंबर 75.